सांखळे बाजारांतल्यान विठ्ठलापूर पुलाच्या आयल्यान भंडारवाडा हांगा एका कार चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटून अपघात घडलो। कारीचो विजेच्या खांब्याक धपको बसून कार रस्त्यार पडतली। गाडयेंत चालका सयत आनीक 4 जाणां आशिल्लीं। अपघात घडटाच भंडारवाडा हांगच्या थळाव्यांनी धांवून बेगोबेगीन गाडयेंत अडकल्ल्या 5 जाणांक भायर काडले। सगळ्यांक किरकोळ मार लागला। 108 आपोवन जखमी जाल्ल्यांक सांखळे सरकारी सामाजीक भलायकी केंद्रांत शिफ्ट केली। सांखळे आउटपोस्टावेल्या पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। सकाळी दनपारां 3 सुमार एक सांखळे बाजारांतल्यान कारापूर तिस्कार एक मारुतीची गाडी वयताली। 5 जाण बसलेले आसले। तेजो कंट्रोल मातसो आउट ऑफ कंट्रोल जालो आनी खांब्याचेर तेणें लागली गाडी आनी पडती जाली। पडती पडली तेन्ना मागीर आमचे भंडारवाड्याल्या लोकांनी येवन तांकां गाडयेंतून भायर काडलो। 108 आपयलो आनी ताका 108 घालून मागीर ते हॉस्पिटलांत पावयलो। तांकां ते सगळे लोक हांगा आसा जमलेले आसा आनी तेजो कंट्रोल मातसो लॉस जालो।